ना 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 सरकारान शेती जमीन पॅडी फील्ड हांव दोनूय केस सांगता त्यो पॅडी फील्ड्सूच बोथ आर लो लाईंग पॅडी फील्ड्स. Chief Minister is on record saying that I am willing to give this acquired land for cultivation with long lease. Whether he'll use the same rule here, and if he's not using it, why he's not using it? Because the same land is also being utilized for paddy field. It is being cultivated. It is in my constituency next to my house, and I very well know this. So I would like to know what is the logic. Because sir, जो जे खबर सांगता पळय ती अजून अस्तित्वान येवंक ना. तो रूल खो धरपाक शकना आमी. जे कितें सांगना पळय शेतकाऱ्यांक पत्ती जमीन लॉंग लिजार दितले अजून कांय करूंक ना ते. ओगी उलयलो सीएम स्टेटमेंट काढलो मरे. हे मेट डेलिगेशन युअर ऑनरेबल मिनिस्टर वाज देयर. पेपराचेर पळय आता पेपराचेर न्ही टीव्हीचेर हांवें पळयलो. पेपराचेर टीव्हीचेर बातम्यो येतात पळय ते बातम्यो म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर वचून मेळ्ळा. बिकॉज सर सरकारची केन्ना पॉलिसी जाता जेन्ना प्रपोजल सरकार कडेन येता सरकार मान्य करता तेन्ना तो प्रपोजल तयार जाता. आता आर यू कन्सिडरिंग दिस ऑर यू आर नॉट कन्सिडरिंग? ताणी उत्तर दिलें न्ही. बिकॉज सर जी खबर तो सांगता ती अस्तित्वान ना त्या आधाराचेर हांव दुसरी खबर कितें सांगू शकता. आनी ना एक मिनिट स्पीकर थर्ड सप्लिमेंटरी म्हजो उरला. ऑन वॉट बेसिस द चीफ मिनिस्टर इज कॉन्टेम्पलेटिंग अ न्यू कदंबा बस स्टँड ऑन दी सेम लँड? Answer given to me is no. But the Chief Minister at the inauguration of the collectorate building has said that the government is willing to have the Kadamba bus stand shifted to the new. Sir, what is the basis? म्हाका दिसता दोन गजाली आहा. एक म्हणजे प्रश्न रेव्हेन्यूचो आहा ताका रेव्हेन्यू मिनिस्टराक उत्तर दिवनी. म्हजें नांव परते परते हाडटा म्हणटा सांगता दॅट इज द रिजन यू शूड अटेंड द फंक्शन्स. म्हणजे न्हय हेच नावेलीचें उद्घाटन पयलो इशू आहा नावेलीचो. कदंबा बस स्टँडाचो विशय तुवें लास्ट रेज केला. त्या हाका खंयच्या फंक्शनाक हांवें ज्या फंक्शनाक पळय केल्लें डिक्लेअर केल्लें कितें त्या फंक्शनाक ताणें हजर रावंक जाय आसलो. हांवें त्याच फंक्शनाक कितें सांगलां तें ताका कळटलें असलें. मागीर हो प्रश्न हांगा हाडचो नासलो. सगळे पेपरांनी आयला म्हणजे कितें सांगलां तें दुसऱ्यांच कदंबा बस स्टँड करचो म्हणून तुमी म्हणूंकूच ना. बस मरे सांगता तें आयक म्हणून तुवें हजर जावंक जाय आसलो. स्पीकर सर हांवें सांगलां की अशी काही प्रपोजल आयला आमकां की कदंबा थंय करच्या पेक्षा हांगा जो दाव्या हाताक जो हे आसा जमीन त्या जाग्यार करीत जाल्यार मडगांव विल बी लेस कंजेस्टेड. आय एम थ्रोईंग ओपन आय हॅव यूज दीस वर्ड्स एक्झॅक्टली. आय एम थ्रोईंग ओपन द आयडिया बिफोर यू. लेट इट बी डिस्कस्ड. नाल्यार फाल्यां पेपरांचेर छापच्यात अशेंच म्हणलां हांवें. तरी सुद्दां काही पेपरांनी छापलें की डिसिजन घेतलो म्हणून. आमी डिसिजन कांय घेवन ना. इट इज एन आयडिया वीच आय हॅव थ्रोन बिफोर द पीपल ऑफ साऊथ गोवा particularly Madgaon. If they give feedback, including the MLA gives the feedback that it is required or not required, we will go ahead accordingly. We have not decided anything. I have been very clear in my statement. ताणें जाल्यार सीडी काडची आनी वाचची हेच शब्द वापरले हांवें. आनी तातूंत हांवें हें म्हणलां फाल्यां तुमी पेपराचेर छापतले गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू शिफ्ट द कदंबा बस स्टँड. हांव तशें म्हणिना. आय एम ओन्ली थ्रोईंग द आयडिया. आतां आयडिया समोर घाल्या नंतर त्या आयडियेचेर जो पर्यंत विचार जायना फायनल तो पर्यंत ताका उत्तर कशें येतलो. नावेलीची ताणें केस सांगली. हांवें शेतकऱ्यांक सांगल्यार दीस कॅन बी कन्सिडर्ड प्रोवायडेड यू एप्लाय फॉर इट. आमकां काय एप्लिकेशन येवं ना ताजे नंतर. तांचें एप्लिकेशन येत जाल्यार गव्हर्मेंट योग्य त्या प्रकारे निर्णय घेवंक शकता. आय हॅव शोन द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉट डिसिजन कॅन बी टेकन. ना म्हणजे तेच सेम हांगाय जातलें काय म्हणटा हांव. तांच्यांनी जर कंडिशन तशीच आसली जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन डेफिनेटली कन्सिडर. We have not said we are not going to consider, but I am not assuring anything. It will depend on the conditions and requirement of the government. The conditions are same. Land were acquired at the same time. Both were paddy fields. No, they are not same. They are not same because the land at Madgaon near Madgaon bus stand is required by the government. Land over there was being acquired to give it to some other. No. It was acquired. If conditions are same logic will apply. It will not be different. I am telling you that it is same. There is no difference between the two. Sir, तू सांगता म्हणून न्हय. जेन्ना सांगता म्हणून तू म्हाका कशें ना तें सांगून दाखय. श्री अलेक्स रिक्वेस्ट कर. करता सेम आसल्यार आतां ताजेरूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता. Sir, I am telling him if he puts the request, if the conditions are same, we will take similar decision. Because sir, this is low. Another thing is it is a low-lying paddy field.
and it is the only green area remaining in सरकारान ताका Ensley. सांगलें he has to, if he wants to ask the farmers, he has to put up the request. If the conditions are same, then decisions will be similar. Because the first case there is no decision yet. It is only what is possible has been informed. Speaker sir, I just, even if on behalf of all people who have this type of problems in Goa, I think they are open. Can I take it that they can apply on behalf of everybody? I am just putting a suggestion whether all of them can apply. It should not be a one specific case in Navili, one specific Fatorda. There are all over Goa, there are lands. Speaker sir, Because there are issues before the state. Speaker sir, 1 minute. There are a lot of issues. Speaker sir, वो विषय ताणे डिमांडान काडूंक जाय. It is not part of the question. It's But part if of the we question, raise Speaker it in sir. the demand, we will answer it appropriately. We have already told them acquisition policy सरकाराची येता तातून हे सगळे विषय address जाल्ले आसतले. These are acquisitions which have happened earlier. I cannot be responsible for those earlier. प्रश्न क्रमांक 3 श्री माइकल लोबो. LQ number 3A. Speaker sir, answer as per cycle style. Speaker sir, River Princess was the greatest disaster that faced my constituency. It is 13 years now. This disaster still exists. Who is at fault? The bureaucrats who sat on the files for 13 years without action, or Arihant shipbreakers for fooling the government? My caution, Speaker sir, on this. The tender which Arihant got from tourism department is a big fraud. It is full of corruption at all levels. Investigation in this matter is very important. Will the government refer this file to vigilance, or will the government have a house committee to really understand the greatest problem which occurred in my constituency regarding River Princess? Speaker sir, River Princess is an environment disaster. Will the government register a FIR against the concerned people for causing environmental disaster and loss to the state? Speaker sir, पहिले सुवातेर हांव आवजामऱ्यान सांगूंक सोदतां कित्याक आख्ख्या गोंयभर लोक पळयता तांणी जे शब्द वापरल्या, फ्रॉड वापरल्या आनी कितें वापरल्या, सरकार वापरला म्हणून लोकांक कळपाक नाका की खंयच्या सरकारान केलां तें. हे पयले सुवातेर हे जे टेंडर आसा पळय तें गेल्या सरकारा वेळार जाल्लें आनी तेणी कितें सांगलां पळय तें सत्य आसूंक शकता. तेन्ना एखाद्या मनशाचेर एखादे विजिलन्स येतलो, पुलीस केस करतलो, FIR जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता ऑनरेबल मेंबर आसा ताणें कितें तरी डॉक्युमेंट दिवपाक जाय. तो म्हणटा म्हणून एखादी केस करप अशें म्हाका तरी हें म्हाका बरोबर दिसना. पूण ऑनरेबल मेंबरान जर एखादी सांगलें कांय डॉक्युमेंट हाडून दिले जे टेंडर जाल्या ती सगळी फायल म्हाजे कडेन आसा, आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा, ती जाय जाल्यार ऑनरेबल मेंबर आसा ताका पळोवपाक दिता. तातूंतले तेणी कांय जर त्रुटी आसा त्यो काडच्यो आनी तेणी जर हावजान किंवा म्हाका पर्सनली सांगले बाबा ह्यो सगळ्यो त्रुटी आसा हेज्या खातीर आमी FIR लॉन्च करपाक जाय जाल्यार आमच्यान मागीर तेजेर विचार करूं येता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान आतांच सांगला की आख्खी फायल डिपार्टमेंटा कडेन आहा, डिपार्टमेंटाक सगळी खबर आहा कितें पळय ते प्रॉब्लम जाला ते. स्पीकर सर, द अरिहंत शिप ब्रेकर्स ऑन 24/5/2012 has written a letter to the Department of Tourism that the entire ship has been removed from the river, from the seabed. But actually, the ship which was around 289 meters in length, 180 meters in length by 42 meters in breadth, the hull including half of the ship is still there in the seabed. And Speaker sir, the tourism department is still negotiating with the same Arihant shipbreakers to remove the said princess. Speaker sir, the letter of the same department dated 28th March is still, they are saying that
you are requested to attend the above meeting along with all necessary details, especially PowerPoint presentation, so as to appraise the monitoring committee on the methodology proposed to be adopted for removal of the buried wreck. That means they are admitting that the entire ship is there. One side Arihant is saying that he has removed the entire ship. One side the NIO report is saying that the ship is still existing. Actually, it is a major fraud which has to be investigated. Speaker sir, I want assurance from the Honorable Minister that this case will be given to vigilance before removing the ship and a new tender to be floated. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर आता जागेर आयलो म्हणजे सगळें सांगल्यानंतर पॉयंटार आयलो. स्पीकर सर, हांवें सांगले त्या प्रमाणे हें टेंडर जें आसा हें पयलीं जाल्लें आसा. त्या नंतर काडपाचो जेन्ना प्रोसेस जालो, जेन्ना हें सरकार जेन्ना सत्तारूढ जालें, समवेर एंड ऑफ मे आमकां आपल्या अरिहंत शिपिंग जी कंपनी आसा हेंच्यांनी सांगलें की आतां आमी काडपाचो प्रोसेस आमचे कडेन जाल्लो आसा, तुमी हें करा म्हणून. आनी स्पीकर सर, तांच्यांनी एक रिपोर्टूय दिलो आमचे कडेन, न्यू हॉरायझन सर्वे इंडिया प्रायवेट लिमिटेड म्हणून, आनी तांच्यांनी दिलें आमकां लेटर की तें काडलां म्हणून. पण स्पीकर सर, ज्या वेळार म्हाजी ह्या टुरिझम मिनिस्टर म्हणून जेन्ना निवड जाल्या, तो आयज पर्यंत प्रत्येक पेपराक किंवा प्रत्येक मनशाक हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो आहा की जो पर्यंत हांव स्वता सॅटिस्फाय जायना की तें काडलां अशें. जेन्ना हांवें 2-4 वेळा स्पीकर सर वचून पळयलें आनी जे लोकल आमचे फिशरमॅन्स आसा तांचे कडले थोडे फीडबॅक घेतले. त्या फीडबॅका वयल्यान म्हाकाय खबर आसली की तें काडूंक ना, कित्याक दर्याचो मुवमेंट जो आसा तो त्या मुवमेंटा वचून कळटालें. त्या नंतर स्पीकर सर, आमीच म्हणजे डिपार्टमेंटानूच आनी मुख्यमंत्र्या कडेन सल्ला मसलत करून NIO जे हें आसा, एजन्सी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, हाजे कडल्यान आमी ते सर्वे करून घेतलो. आनी सर्वे केल्या नंतर स्पीकर सर, जो रिपोर्ट येयलो तो खरोच धक्कादायक आसलो. ऑनरेबल मेंबर म्हणटा तें बरोबर आसा की थंय शीप उरलेलें आसा, डेब्रेज उरलेली आसा. स्पीकर सर, ही जर डेब्रेज काडटलो, जर हें शीप जर काडटलो जाल्यार हेतून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एसिस्टन्स आसा, पयशे आसा, सरकाराक फारीक केल्ले आसा, ते मागीर पयशे खंय गेले, कोणी वापरले, कित्या खातीर वापरले, हो प्रश्न दुसरो आसा. स्पीकर सर, सांगता बस देर इज अ एम्पल ऑफ टायम, आमकां आमच्यान उलोवं येता. सर, हांव तेकूच लागून सांगता की आख्ख्या गोंयाभर पळयता आनी कळपाक जाय, कोणी कितें केलां पळय हें आख्ख्या गोंयकारांक खबर आसा, तुकाय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा. पण स्पीकर सर, जेन्ना ही धक्कादायक बातमी भायर आयल्या नंतर मुख्यमंत्र्या कडेन विचार विनिमय करून आमी बसोन आमी सांगलें की ह्या शीपवाल्याचें जो पर्यंत तें शीप उरलां तें काडिना तो पर्यंत एकूय आमी पयशे दिवचे ना. आनी स्पीकर सर, हेज्या फुडें वचोन थंय हें शीप जें काडपाचें आसा, हें शीप काडपा खातीर मॉनिटरींग कमिटी आसा. फाल्यां हांवें उखल्ली जीब आनी ताळ्याक लायली आनी त्या खातीर हें अशें जालें म्हणपाक नाका. डिपार्टमेंट आसा, थंय कमिटी आसा आनी ह्या कमिटीची मिटींग 5 तारखेर आसा. एक मिटींग जाल्ली आसा, परत 5 तारखेर मिटींग आसा. जर तुका कितें दिसता जाल्यार बरोवन दी, तुज्या म्हणण्या प्रमाणे आमी तें लेटर फॉरवर्ड करया आनी जर जमता जाल्यार अवश्य तेचेर विचार करया. स्पीकर सर, माझी इतलेच म्हणणे आहा, जे कंपनीन म्हटले की आमी आख्खी शिपूच काडली आनी शीप कांयच ना, रॅकेज कांयच ना भितर, थिंगासोर अर्दी शीप भितर आसा स्पीकर सर, आनी सेम कंपनी कोणें डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम पोत्तून निगोशिएट करता काडपाक. हांव इतलेच म्हणटा, म्हाका एश्युरन्स जाय की दीस शीप कॅनॉट बी रिमूव्ड बाय द सेम कंपनी which they have already said they have removed the ship. So which ship they want to remove now? It is not a wreckage, it is a half ship which is inside the seabed. स्पीकर सर, हांव इतलेच म्हणटा की आख्खो आमचो कोस्ट गेल्लो, परतून कोस्ट वयतलो, ही शीप बेगीन काडपाची गरज आसा, बट नॉट बाय द सेम कंपनी. दॅट सेम कंपनी कॅनॉट रिमूव दीस. स्पीकर सर, ही शीप काडपाची जो कॉन्ट्रॅक्ट हा अरिहंत कंपनीक दिल्लो तो सगळी शीप काडपा खातीर, आनी तांच्यांनी मिस्टेक केल्या आसतली, केल्या मिस्टेक तेंच्यांनी, जर तांच्यांनी मिस्टेक केल्या, जर सर